हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी असतात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी तुम्ही शिकलेले आहे. आणि एक व्हिडिओ घालताना गायबूच ॲक्च्युली व्हिडिओ एडिटींग करपाक बसलेले आनी जे करताले त्या दिसांनी ज्या दिसा फर्स्ट व्हिडिओ घातलो पण सीक जाले त्या कारणा खातीर मागीर ते एडिटींग उरले. सो दाखयता तुमकां म्हाज्या गार्डनान एक बरें अशें फूल फुलता. सो ते दाखोवन आमच्या फुडल्या व्हिडिओची स्टार्ट करूया. हे पळयात गायज, ही अशी एक फुलता. कालचे मातशे बरे नासले, अदरवायज ते सगळी फुलता. आधी ती सगळी हांगासरली फुलां काडली आनी गोकर्णाची फुलां फुलली. ही पळयात गोकर्णाच्या फुलांची चाव तयार करता. सो आयज व्हिडिओच्या हांव रिकॉर्ड करता तो आसा संडे म्हाका ऑलमोस्ट 25 to 30 गोकर्णाची फुलां घालली. आनी हालीं पावसाच्या दिसांनी खूब गोकर्णाची फुलां गावता. सो हांव कितें करता, पुजेक लागता तितली यूज करता आनी मागीर उरलेल्या गोकर्णाच्या फुलांची चाव करून पिवता. आनी आदले दिसाची जी पुजेची फुलां आसता पळय ती बीन यूज करता. सो ह्या दिसांनी हांव 2-3 दीस जाले, 4-5 दीस जाले म्हणूं शकता गोकर्णाची फुलांची चाव घेता. गिराक ते बी सांगता. सो व्हिडिओ एडिटींग करताले पळय त्या दिसांनी थर्सडे अर्ली मॉर्निंग आमी घरा पावले, म्हणजे मिडनायट अशी. मागीर थर्सडे स्टॉलार गेली, थर्सडे फ्रायडे आनी सॅटर्डे मॉर्निंग हांव इतलें सीक जालें, सगळें वतमान केलें. सॅटर्डे संडे तशीच गेली. मंडे मागीर डॉक्टरा कडेन रेस्ट घेतलो. मंडे रिकवर जावना. ट्यूजडे मागीर डॉक्टरा कडेन गेलें. मागीर स्लोली रिकवर जालें, पण आतां कोल्ड जालो. सो ताका लागून व्हिडिओ एडिटींग करपाचें मागीर थंयच उरलें. आनी थोडे जे व्हिडिओ आसा पळय ते पप्पाच्या फोनार, कित्याक आयफोन स्विच ऑफ पडलो म्हाजो फोन. सो तेच्या खातीर थोडे पप्पाच्या फोनार केले, थोडे गौतमाच्या. आतां आनी ते घेवपाक बीन बसना, कित्याक उगडासूय ना म्हाका. आनी समज आनीक टायम काडलो जाल्यार आनीक डिले जायत वयतलें. सो आतां कंटिन्यू करया. जे नेक्स्ट जे हांवें रिकॉर्ड केल्ले पळय ते दाखयता तुमकां. चला पळोवया. सो ऑयलिंग केलां आतां केंसांक. टायम जाल्लो आसा ऑलमोस्ट 1. सो जशें की हांवें तुमकां लास्ट व्हिडिओन सांगलेलें, आमी गोकर्णा अक्कलकोट पावली. अक्कलकोट पावून आमी डायरेक्टली रूम बूक केलो, फ्रेशन अप जाली आनी क्लोज बाय अशें लायट डिनर करपा खातीर आमी, म्हणजे मम्मी बीन अशें आसा तशें आहली. हांवें कांय चेंज बीन करूं नासलें, हांव जस्ट फ्रेशन अप जाल्लेलें. सो आमी गेली डिनर करपाक. सो डिनर करपाक पयलीं एका हॉटेलान चॅक केलें. पळय जाल्यार सगळें डीप फ्राय अशें आसलें आनी डीप फ्राय रातचें मागीर एसिडिटी प्रॉब्लम बीन जाता. पूण आमी तें कांय घेवना. मागीर नेक्स्ट लोकेशनाक गेली. सो दाखयता तुमकां. चला पळोवया. सो हें फर्स्ट लोकेशन आहे. हेतून आमी मागीर नेक्स्ट डे ब्रेकफास्टाक गेली. ज्या जाग्यार हांवें जस्ट ज्यूस घेतलेले, पण पप्पान आनी मम्मीन मातशे लायटशे स्नॅक्स घेतले. सो हें आमी मागीर डिनर केलें. पनीर बिरयानी एक घेतलें आनी दोगांनी शेअर केलें. बाय खातीर फ्रेंच फ्रायज, रायस आनी गौतमान घेतलेली कसली ग्रेवी आनी चीज गार्लीक नान. खूब दरान चड मम्मा पळय तर गायज आयज आसा डे 2 ऑफ आर ट्रीप आनी डार्क सर्कल्स अशें पळोवंक शकतात तुमी तळ्यात ते बिकॉज ऑफ दीस गर्ल. ताका आमी केन्ना ल्हान आसतना पासून खंयसर ते फकत मामागेर आनी शिवोलेर दोनीच कडेन रावना. डायरेक्टली ते पयस जालेले. सो ते रातभर घरा या करून अशें हें करताले. सो ताका लागून मातशी बरी जावंक ना. आतां आमी अक्कलकोट वयता देवळान. राती पावतली आमी, पण दर्शन आतां घेता. बाय आनी आमी हें घेतला, असलें आमी खूब घेतला. ते शिवोले पावतले ओ ना तेची गॅरंटी ना न्ही राबा. आमी शिवोले व्हरतली. हे गाडो पयला तू केन्ना डॉंकी पयला ना रे पळय. तर आतां आमी ऑलमोस्ट देवळा कडेन पावली. मदीं मातसो प्रॉब्लेम जाला. आतां पयलीं भायर सरलेली, पण हांगासर णवांक पावली. गाडयेचो टायर पंक्चर जालो. स्टेपनी आसली, सो रोकडोच चेंज केला आनी आतां आमी वयता देवळान. पप्पा आनी मम्मी.
सावध राहा. दर्शनाला जाताना सर्व स्वामी भक्तांनी आपापल्या गळ्यातली दागिने पर्ससाठी व मौल्यवान वस्तू सांभाळा. चोरापासून सावध राहा. सो आमचे जे अक्कलकोट दर्शन जे आले ते खूप म्हणजे खूपच बरे झाले. एक तर खूप बेगीन झाले आणि माझे तर सारकेच बरे झाले. कित्याक जे बायलांची लायन असली ती फुडल्या वाटेंतल्यान आसली आणि दादल्यांची मातशी फाटल्या वाटेंतल्यान. सो हांव एक्चुली कांय घेवंक नासलें, अशें प्रसाद नेवेद अशें कांय नासलें. सो म्हाका फाटल्यांतल्यान कोणी तरी उलो केलो आनी बाय आपले कित्याक हांवें चिंतलेलें पयलींच की फ्लावर्स बीन हांव घेवचें ना. हांव कितें आसा तें म्हाज्या मनाचें खोशयेन जें आसा तें कॅश अमावंटान दितलें अशें हांवें पयलींच घरा कडल्यानूच हांव डिसायड करून गेल्लेलें. सो म्हाका फाटल्यांतल्यान कोणें उलो केलो आनी म्हटलें की आपलो मातसो प्रसाद दी. सो तो प्रसाद दिवपा खातीर हांव फुडें गेलें आनी तेचो जो प्रसाद आसलो तो म्हाज्या हातच्यान देवा कडेन पावलो. सो अशें जालें आनी मागीर म्हाका भटजीन बरो कोकोनट बीन असो दिलो. सो तो थंयसरूच कट करून हाडपाक जाय अशें आसलें. सो म्हाजें दर्शन खूबच बरें जालें, खूब म्हणजे खूबच. आनी हांव सारकें अशें फुडल्यानसून स्वामी कडेन पावलें. सो थंयसरल्यान आमी भायर सरलीं. सो वाटेर हांवें पयलें की स्ट्रीट फुडान न्हू अशें डोसा बीन अशें मेंदू वडा बीन ते ऑन द वे ऑन द रोड ते अशें करतात आनी विकता आनी वयर अशें कवरींग बीन कांय ना. सो अशें युनीक अशें आमी हांगासर अशें गोंयान केन्ना पळोवंक नासलें. डोसा बीन ऑन द स्ट्रीट अशें सेल करता ते. सो डायरेक्टली आमी ब्रेकफास्ट बीन आनी कांय करूंक ना. आमी थंयसर आमी डायरेक्टली गेली जी स्वामींची पुण्यतिथी आनी ज्या जाग्यार स्वामी रावतालो त्या जाग्यार थंयसर आमी गेली रिक्षेन. सो तें पळोवया. आम्ही हांगासर येयली ज्या जाग्यार स्वामी समाधी घेतला आनी ज्या जाग्यार स्वामी रावतालो बीन ते. सो थंयसरल्यान दर्शन जालें. आतां आमी परत त्या देवळान वयतलीं इन द रिक्षेन येयल्ली आमी. सो मागीर आमी यो म्हाज्या बाणयेर गेले. आतां आमी रिक्षेन बसल्या. बायचो फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स आनी हांव तर कितल्याच वर्सांनी अशें रिक्षेन बसलां. दी म्हाका दी सो आतां आमी ऑन द वे आसा टू गाणगापूर. देवळांतल्यान दर्शन घेवन एक्चुली आमी पंढरपूर वयपाक भायर सरलेली आनी ऑन द वे बी जाल्ली. मागीर थंयच्यानूच डिसायड केलें की लागीं आसात न्हू सोमती वचया म्हणून. सो ऑन द वे आसा ऑलमोस्ट आनी 1 वर उरला. 1 वरान मागीर पावतली. मागीर डायरेक्ट सोमती पंढरपूर वयतली.
तर 2 सुमार इतले कडक वो दिसता 2 सुमार तेच आमी पावले आणि फर्स्ट स्थान आसा पळय थंय पावले आमी श्री संगम स्थान अशें म्हणटा हांगासर. हांगासरल्यान ते मेन ते देवूळ. डाडा भी सो गाणगापूर बी आमचें दर्शन खूब बरें जालें. गाणगापूर आमी अरावंड 1 o'clock पावलेली. 12 एक्चुली आरती आसता सो आमकां मातसो लेट जालो. सो गाणगापूर जेन्ना वयता तेन्ना पयलीं वचप म्हणजे संगमाचे तळी आसा पण वता खातीर खुबूच तापलेली सारकी ती. सो आमी थंयच्यान संगमाच्यान मागीर मेन जें देवूळ आसा पळय थंय वचूंक जाय. सो पयलीं आमी संगमार गेलीं, पांयां बीन पडले आनी मागीर आमी थंय. आनी थंयसर संगमार जेन्ना वयता पळय तेन्ना आमकां इतली नॉलेज नासली पण जेन्ना वयता न्हू तुमी एटलिस्ट 5 जाणां कडल्यान भिक्षा घेवपाक जाय आनी ती देवाक ऑफर करपाक जाय असो थंयसरलो रिच्युअल आसा. आनी मागीर मेन देवळान वचपाक जाय. चपाती दे दो. काय चपाती खातात आणि काय नाही हां चहा बी नाही हां. रातच्यान मागीर काय आणि स्वतः जातो त्या गळा उगतो तुला दिसता. आता तो दात असता मागाचे कागद वारी. काही काढून घातलं. guys पप्पा वॉकिंग करतात. तुझे बाय पळय सायडीक पळय. तर आयज आसा डे 3 ऑफ आर टूर आणि हे वॉच बी हांवें काडला सो ते कांकणां घालतली. सकाळची जाल्ली आसा 8:30 आनी आतां आमी वयता दर्शनाक. आनी स्टे बीन आमचो आयचो खूब कम्फर्टेबल आसलो. हॉटेल घेतलेलें हॉटेल रूम सो बरें पडलें आमकां.
घाटावर कोणी गर्दी करणार नाही. मौनी चालत राहा. सो पंढरपूर न्हू इतली गर्दी असली आमकां खबर नासली की एकादशी आसा म्हणून त्या दिसा तेन्ना थंय पावली तेन्ना कळ्ळें एकादशी आसलो प्लस तो माघ म्हयनो अशें कितें म्हणटा ते आसले. सो त्या दिसा आमी लकिली एकादशी दिसा पावली अनएक्सपेक्टेड. इतली गर्दी चंद्रभागेची खूबच गर्दी आसली आनी ते चरण स्पर्श ते दर्शन आसलें पळय ताका ऑलमोस्ट 10 to 12 hours लागताले दर्शनाक आनी जें मुख दर्शन आसा ताका 3 hours. सो आमी गर्दी पळोवन अशें चिंतलें की पयलीं चंद्रभागे वचून येयलें मागीर इतली गर्दी बायक घेवन इतलो वगत अशें चिंतलें की नाका आसूं. मागीर हांवेंनूच म्हटलें मम्मी पप्पाक घेवन लायफान न्ही एकदां तरी मम्मी पप्पाक घेवन आपल्या पंढरपूर जी आसा पळय ती वारी करपाकूच जाय. इतलें बरें दिसता मनाक. सो आमी चिंतलें आसूं. मागीर हांवें म्हटलें गौतमाक ना इतले पयस येयला न्हू मुखदर्शन करून तरी या. सो 3 वरां आमी लायनीन रावपाचें अशें चिंतलें. आसूं म्हटलें कशें करून रावया आनी बायक तर टॉयलेटीन वचोंक जाय आसलें वॉशरुमान. मागीर एडजस्ट करून तशीच रावली. पळय जाल्यार विथीन 1.5 hours 2 hours अशें दर्शन जालें. खुबशे लोक अशे भायरसुनूच पांय पडटाले आनी वयताले मुखदर्शन सुद्दां घेयनासले. पण आमी मागीर रावली मुखदर्शनाक घेतलें एकदाचें आनी मागीर थंयच्यान सोमतीच भायल्या भायर सरली वयपाक कोल्हापूर. कांयच ब्रेकफास्ट करूंक ना लंच करूंक ना कांयच ना डायरेक्ट कोल्हापूर गेली. दर्शन घेतलेली आणि सोबती आम्ही भायर गेली. आता ऑन द वे बरे रेस्टॉरंट असेल जाल्यार लंच कित्याक सकाळी ब्रेकफास्टूय काय करूंक ना ओन्ली शुगरकेन ज्यूस घेतला आनी हें बीन खाल्लं पेर बीन तशे फ्रुट्स खाल्ला. पण हेवी अशें लायक ब्रेकफास्ट काय करूंक ना. ब्रेकफास्ट लंच आनी डिनर वयताच आमी करतली कित्याक कोल्हापूर दर्शन घेवन सोमती घरा वयपाक भायर सरतली. ऑन द वे कितें आसा जाल्यार लायट स्नॅक्स खातली पण हेवी तशें लंच हॉटेलान बीन अशें कांय करतलें. सो हो आसलो आमच्या एंटायर टुवराचो जो व्हिडिओज पयलींचो आनी हो मेळोन आनी बरें जालो. ऑन द वे आमी अरावंड 11 o'clock डिनर केलें गोंयान येवन आनंद रेस्टॉरंटान 400 अरावंड अशें फीश थाली आसली. खूबच बरी आसली रिजनेबल रेट आसली आनी थाली बीन बरी आसली सॅटिस्फाईंग अशी आसली. तर डिनर करून रातचे 1 आमी पावले आनी हो आमचो टूर जो आसलो तो कंप्लीट जालो. एकूच हें अशें आहा की पंढरपुरा पावोन देवाचे चरण स्पर्शीचें दर्शन आसा पळय तें जावंक ना. पण डेफिनेट गौतमान लायफान आपल्याक केलां खूब फावटी एकदां आनी दोनदां न्हू खूब फावटी केलां. वर्सान एकदां तो पावतातूच पण हांव केन्ना पावूंक ना. हांव आनी गौतम एकदां वयतली हें शुअर आसा. सो पळोवया आतां केन्ना तें. लायफ इज टू शॉर्ट आनी लायफ इज टू लाँग अशें म्हणटात पळय तशें. सो केन्ना ना केन्ना पावले जाल्यार तुमच्या वांगडा डेफिनेटली शेअर करतलें. होप आमचो जो टूर आसा जो जर्नी जी आसा पळय ती तुमकां आवडली आसली. चड कांय रिकॉर्ड करूंक ना. चिंतलें की तो मुवमेंट एट दॅट पर्टिक्युलर टायम एन्जॉय करपाचो रादर दॅन शुटींग आनी खूब एन्जॉय केलें. स्टे तर सामकोच बरो आसलो. हॉटेल स्टे घेतलेलो आमचो आमी 2500 पर नायट स्टेची रेट आसली इन्क्लुडींग ब्रेकफास्ट. पूण आमी ब्रेकफास्ट बीन कांय करूंक ना आनी बरो आसलो स्टे. सो एन्जॉय केलें ते 2-3 दीस आसले आनी मागीर सीक जावन क्लासूय काडले. सो अशें आसा आनी हो सिजन जो आसा पळय आमचो एट द स्टॉल तो बी क्लोज जातलो. सो बिजनसाचे रिलेटेड एक व्हिडिओ हांव तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. बिजनस कोण स्टार्ट करपाक सोदता आनी बिजनस स्टार्ट केल्या उपरांत कितें डिफिकल्टीज येता आनी कितें प्रॉफिट्स जाता ते बी तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. तो पर्यंत हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज डू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू माय चॅनल. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.